तुमका सारखे त्या प्लेसीर पावयता ज्या जाग्यार फुकट आमी जेवण जेयतली. हांगासर भरलेले आसा लोक पळय म्हणून आमी हांगा बसता न्हू गा. तू म्हाका चलोवंक दिता तेन्ना माझी. सो हेजी एक पावरफुल स्टोरी आसा. सो गायज आयज आमी वयता टेम्पलान पांया पडपाक. थंयच्या उपरांत आमी एक तुमकां एक स्पेशल प्लेस दाखयतली. स्पेशली फॉर गरिबांक, जे कोण गरीब आसा, लेबर्स आमच्या गोंयान येयल्लेले आसा जावं खंयचेय गोंयचे पासून कोणूय. तुमकां खबर आहा सूर मारून लोक एक एकदां रस्त्यार पडलेले आसता, तो पासून गरीबूच आसता. त्या गरिबा खातीर एक आमी एक व्हिडिओ करपाक सोदता की बाबा जेवणाच्या टायमार दनपारचें जेन्ना जेवण आसता, जेवणा खातीर कोणाच्या बोल्सान 100 रुपया आसना, 5 रुपया आसना, त्या मनशान कितें करचें हें तुमकां आमी व्हिडिओच्या माध्यमान दाखयतली. हय मुवा. सो लेट्स गो. आतां जाल्लेली आसा दनपारची 11:30. आतां चल्ली आमी. आतां आमी सारकी शिरगांवा आहात सारखे. एरोक्स घेवन आ. आतां चलया मुवा. लेट्स गो. सो गायस आता आमी पावली आसा शिरगांवा. आणि हे पळय हे आमच्या लयराईचे देऊळ. देवाचो पाव. सो आम्ही आता पावत येयली देवळान. नरे अवी. सो गायस आता आम्ही देवळान पावलेले आसा आणि अपय अवी गेल्लो उजवातीचो पुडो हाडपाक. आणि आता आम्ही पहिले आमची डिकी ओपन करतली आणि काडटली. हय खूप गरमी हा. कडकडीत वत पडला सारखे आयज. शांतादुर्गाचे मंदिर आणि तिची मूर्ती पळय काय बरी हा. भितर आमी व्हिडिओ काढू शकना, सो सॉरी गायज. हे शांतादुर्गाचे मंदिर नानोड्या. आमकां पळयात भटजीन देवळांतले हार दिला तो आता हवे आपणाच्या गाडयेक घालता. न रे हवे. पण तू काय म्हणे तुझी गाडी तू म्हाका चलोवंक दिता तेन्ना माझी आणि चलोवंक दिना तेन्ना ती तुजी गाडी. कळ्ळें तुका. सो गायज तुम्ही हांगासर कासरपाली त्या वाटेन वयता आसतना हो कितें म्हणटा तो नागोबाचो तुमी एक पयला आसतली मूर्ती देवस्थान केल्लेलें आसा हांगासर. सो हेजी एक पावरफुल स्टोरी आसा. सो पयलीं न्हू लोकां कडेन नागोबा पुजपाक नागपंचमी कडेन पयशे आसना आसले. सो लोक कितें करतालो घरान जो आपणाचें पीठ जाणाय चपाती भाजता तेजो नागोबा करे. सो पयलीं कितें जालें लोकां कडेन पुरयो भाजपाक पयशे नासले म्हणून लोकांन त्याच पिठाचो म्हणजे नागोबा केल्लो खबर आहा त्याच पिठाचे पुरयो भाजल्यो. कळ्ळें तुमकां. त्या खातीर अशें म्हणटात की नागपंचमी कडेन कितें तळी बिळी ना म्हणून. फॉर एग्जाम्पल पुरयो बिरयो त्या खातीर उकडटात. कळ्ळें तुमकां. त्या खातीर आमी पातोळ्यो करतात उकडलेल्यो भाजून काय करिनात. सो ही स्टोरी हेजी हांगासरली ह्या देवाची ह्या स्वरपाची मुर्तेची त्या नागोबाच्या मुर्तेची स्टोरी ही. हय. सो गायज हे पळय आमी हांगासर आतां बिचोले पावलेली आसा. हो रस्तो तुमी जाणा. सो हांगाल्यान आतां हांव टायम लॅप्स चालू करता आणि तुमकां सारके त्या प्लेसीर पावयता ज्या जाग्यार फुकट आमी जेवण जेयतली. सारकें मुगा. हय. आतां आमी पावलेली आसा हरवायाचे 5 पांडवाची केज हांगासर. हांगा खंय खूब वर्सां पयलीं 5 पांडव रावन गेल्लेले आसा खंय. सो हांगाल्यान आमकां स्ट्रेट वचोंक जाय मागीर आमचो डेस्टिनेशन लागीं पावतलो. हय.
सो गायज आम्ही फायनली पावलेली आसा. आता तुमकां फुडलें कितें तें दाखयता. चला. आम्ही पळय जेवपाक भितर सरली आणि तुम्ही पळोवंक शकता कितले लोक हांगासर आसात ते. आणि सायडीन लेबर सुद्धा जेवण घेतात तुम्ही पळोवंक शकता. सो हांवें आतां म्हाजें ताट घेतलें आणि आतां हांव वयता म्हाजें जेवण घेवपाक. पळोवया कितें आहा तें. सारकी पोटान भूक लागल्या. सो हांव आतां लायनीन रावता आनी वाट पळयता. सो गायज पळय आमकां हांगासर बसपाक सीट मेळलेलें ना म्हणून आमी सोंप्यार बसल्या. आनी तिथं आपणाचें ताट हाडूंक गेला. येयले गो तूं? हां कितें हाडलें तुवें तुज्या ताटान? शीत, दाळ, रोस, भेंड्याची भाजी आणि खीर. काय हे पळय हांगासर लायट ना गायज म्हणून काळोखान येता व्हिडिओ. सो आमी आतां जेवया. थंयसर लायनीक रावचें पडटा. मागीर तुका जेवण मेळटा. ते सगळे हांगासर भरलेले आसा लोक पळय म्हणून आमी हांगा बसता न्हू गो. सो गायज आमचे आतां जेवण जाल्लेले आसा आणि अवी अपाय आज हांव हात धुता. हांव प्लेट धुयना. हांव दो गायज हे पळय आमी जेवण खावन रेडी जाल्लेली आसा आनी हांगासर आतां पळय वॉटरफॉल पळोवपाक गेल्या. पावरफूल सारको न्हू गो. सो गायज आमी जेवण बी आमचे जाल्लेले आसा आणि आमी आतां येयल्या वॉटरफॉलाचेर. सो गायज तुम्ही पयला आसतले हांगासरलो आतां वॉटरफॉल. पण इतलो बुरसो आसा खबर आसा. सगळ्याक गार्बेज 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 आनी भुरग्यांनी बाटल्यो बिटल्यो फोडून उडयल्ल्यो आसा. हांगासर आतां खूब गरमी आसा सद्या म्हणून हांव सारको घामेला पळय. सॉलीड गरमी आसा सारकी आनी लायट बीट कांयच नासली. आमी जेवंक गेल्लेली पळय थंयसर. सो आतां आमी आमची गाडी स्टार्ट मारता आनी चल्ली आतां आमी फुडें. आणि हे जावन आसा हांगा हरवळचे महादेवाचे देवूळ हे पळय. हांगा देवूळ आसा आणि हांगासर वॉटरफॉल. सो गायज तुम्ही पयला आसतले आमी कशी जेयल्यात थंयसर ती. बरें वेज जेवण सारकें. खूब लोक आसले आमकां बरें टेबलार बसोंक मेळोंक ना. पण सोंप्यार बसोन आमी सारकी पूर्ण वेज थाली आयज बरें जेयल्लेली आसा. बरो रोस आसलो, दाळ आसली, मागीर आनी खूब कितें कितें आसलें. आमी तेतूंतले म्हाका हांव चड भाजी बिजी खायना म्हणून हांवें खूब कमीच हाडूंक लायलेलें हेकासर. आनी ही व्हिडिओ करपाचें म्हाजें कितें मोटीव आसलें. सो गायज हांगासर जे लोक बसता खबर आसा जेवपाक ते मोस्टली ट्रक ड्रायव्हर, ऑटो ड्रायव्हर जे पयसून हांगासर ट्युरिस्टांक भोंवपाक लोक येतात ते भुकेल्लेले असतात. ड्रायव्हर भुकेल्लेले असतात. ते ड्रायव्हर येवन हांगासर जेवण खातात. गरीब जे लोक हांगासर कोणागेर समज आयज अन्न करूंक ना, समज घरान आयज 100 रुपया ना जेवण रांदपाक जाल्यार ते हांगा येवन दनपारचें जेवण जेयतात. सो गायज अशेंच हांगासर लागीं लागीं खूब जाण अशे आसतले की ते पयशे ना म्हणून जेवण जेयना आसतले दनपारचें. पण ही म्हाजी व्हिडिओ तुमकां दाखोवपाक सोदता हांव की हांगासर सदींच जेवण आसता. ईच एंड एवरी डे हांगासर जेवण आसता. फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया घेयना आनी पोटभर हांगा तुमी जेवण जेवं शकता. ही म्हाजी मेसेज हर एक फ्रेंडाक तुमच्या शेअर करा आनी तांकां सांगा की खंयचोच भिकारी जो रोडार बसतात, खंयचोच जो कोणूय तेणी दनपारचें केन्ना जेय नासतना रावचें न्हू. हांगासर पळय जेवपा खातीर बरें सुविधा केल्लेली आसा. आमच्या
हिंदू धर्माच्या देवळान. खंयचें देवूळ गो? हरवाळ्या शंकराचे देव. हरवाळ्या आमच्या शंकराच्या देवळाकडे देवळा समोरच हे हांगासर कॅन्टीन कशें आसा, थंयसर फ्री जेवण दिता, फ्री. आणि ही आमचे हिंदू धर्माच्या लोकांक हे देवळाच्या बद्दल सारकें खबर आसतलें, पण आमचे क्रिस्तांव भयण आनी भावांक ही गजाल खबर आसची ना, आमचे मुस्लीम भावांक आनी भयणांक ही गजाल खबर आसची ना. म्हणून ही मॅसेज हांव तुमकां दिवपाक सोदता. सो जाता तितले मॅक्झिमम ही व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडां समोर, तुमच्या फॅमिली भितर, तुमच्या हर एक फ्रेंडां भितर शेअर करात. चलया आतां आमी घरा. आतां जाली सारकी 1:30 जाली. आतां खूब गरमी आहा, सारकी वत कडकडीत आसा. आतां हांव चल्लो घरा. कितें जालें? चल्ला घाट नाका, चलया घरा आतां. कित्याक रे बाबा इतली गर्दी? हय तर हांव गाडी चलोव? कित्याक? बेगीन पावयतले. म्हाजे कडेन एनिवेल डो आहा. चल. कितें आमी? आई चल. केळी घे. खा.